वॉटर येता टँकरान जे उदक येता दॅट हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज टू टेक एक्शन इफ दे आर फायंडींग एनी दीस फॉल्ट सप्लाय तशेंच हे जे इस्टाब्लिशमेंट आसा हांगासर आमी पळयला की फाटल्यान ते थोडे डिस्चार्ज करतात डायरेक्टली ते उदकान वता आनी मागीर तो स्प्रेड जावपाक शकता सो नेसेसरी डायरेक्शन आमी लायन डिपार्टमेंट तांकां इशू करता मोस्ट इयर आतां तरी पयल्या इट इज रेग्युलेटेड ना तो तांचे इस्टाब्लिशमेंट आसा जे आतां आसा तेंचे कडेन परमीट वॅलीड ना अशें म्हाका तेणी सांगलां सो दॅट द कन्सर्न ऑथॉरिटीज एक्ट एज पर द डायरेक्शन गिवन टू देम. सर सध्या केसीस मेरे कडेन आसात वाडत आसात हय डेंगू प्लस फालेरिया हे केसीस पळय कॉलेरा जो आउटब्रेक आसा तो बेसिकली ते जशें म्हाका हेल्थ ऑफिशरान सांगला तो कॉन्टॅक्टाचेर स्प्रेड जाता आनी कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर बेसिकली अनहायजेनीक कंडिशनाक लागून तो स्प्रेड जाता सो तो कंटेन करपाक बेसीक फेसिलिटीज म्हणजे हँड वॉशींग कळ्ळें गरम उकळिल्लें उदक पिवप आनी खंयचें भायलें कंटेमिनेशन उदक बी थंय न पिता काळजी घेवप अत्यंत गरजेची आसा आनी वॉट एवर स्क्रिनींग प्रोसेस जो आसा ती हेल्थ ऑफिशियल तेंचे चालू आसा रेग्युलर मनीस येयला सो आयज सायटीचे गेले सगळे ताका दाखयला कितकी जावपा ते आतां तुमी चोयला आसा थिंगा जेटी आहा न्यू जेटी 220 मिटर्स लेंथ तेजेर कितें आहा सोट डिके आहाय आनी पोन्नेच झाड आहाय आनी ते भायर तेंकोन आहाय त्यो ट्रॉलर्स आहाय त्यो स्क्रॅबाच्यो ते स्क्रॅब ते यूज जायनाय आनी त्यो तशेंच जाल्यार फाटीं 4 वर्सां जालीं थिंगाच आहाय सो ह्यो पयलीं क्लियर जावपा जाय हो डॉक कितें बांदला तो ट्रॉलर पर्पज ताचो सर्व जावपा जाय आनी हे सगळें कलेक्टरा सांग हे पयलीं क्लियर कर म्हणून हे क्लियर केलें म्हणटकीर हिंगा ही एरिया मेन एरिया ही म्हणटा ते डेंग्यू जावपाचें ही क्लियर जावपा जाय. We are happy that this site inspection which we had asked for the primary health center, SDM only has taken responsibility for that, and instead of doing it on Monday, Tuesday, he has done it today, which is a very good thing, because if it were delayed, the Ganesh break and all will be problem. Now today, very clearly you can see there is a big problem of data management. These boats which have been lying here, they have not been photographed, serially notices have not been issued, they are taking fine which is not there in the law. See, all these matters have to come on record. And one good thing that this inspection has pointed out, like I'm standing here, you can see on the on back of me are some closed shops. Now these shops are on the side of the fishing jetty. No proper notice has been issued to them by village panchayat. So today we have requested village panchayat, FTA, notice has to be pasted on this door. See, there's a procedure how it has to be done. Secondly, sanitary cards are not issued. So anybody sitting in this shop without sanitary card, primary health center has to take action. So basically, there has been complete collapse and failure of all agencies here in using the law and rules which have been provided.